विनोद गंगोळी कसे असतात खाला लई सोडलाय का हमारा मुकर कौन बोला
मोगाचेनो मानाची वात्यो आता आमी वांटाव मोगाचेनो मानाची वाती आता आमी वांटाव आनी हे वाती वंतिके दिल्ल्यांक न्ही केवल मुड्दोम दिल्ल्यांक वंतिके न्ही जावन 1000 रुपये मुड्दोम म्हूण कोणें दिला तांकां मात्र ह्या संदर्भार मानाची वाती वांटाव मागीर गवळीक मंडळीच्या संद्यांक आनी उरल्या संद्यांक हांवें पयल्यान सांगलां देखून वंतिके दिल्ल्यांक मानाची वाती आमी वांटिना पूण मुड्दोम दिल्ल्यांक मात्र मानाची वाती वांटतले आतां आमची सेक्रेटरी ती सर्व नांवां गवळीक मंडळीची आनी हेर कोणाक मानाची वाती दिवंक आसात ती वाचून सांगतली आनी ताच्या उपरांत तुमी वाती काणगोवच्यो. गवळीक मंडळीचे सांदे मानाधिक बाब विन्सेंट कुएल्लो अध्यक्ष, स्टॅनिस्लास डायस उपाध्यक्ष, अनिता नजरेत कार्यदर्शी, मेबल नजरेत 20 आयोगांची संयोजकी, सिस्टर सहाया होली क्रॉस कॉवेंताची वडीलनं, वाड्यांचे गुरकार इग्नेशियस नजरेत गुरकार जेजूच्या पवित्र काळचा वाडो आणि कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष क्लेमेंट ग्रास जेजुराय वाडो, प्रदीप फर्नांडीस बागेवन खुर्सा वाडो, लुईस रेबेरो बागेवन कुटमा वाडो, एफिफानिया अल्मेडा मीन इन जेजू चर्च रोड, जॉस्पिन रोड्रिगस गुरकार्न आणि आर्थिक मंडळीचो सांदो मीन इन जेजू चर्च रोड एडतरे, क्लेमेंट रोड्रिगस लूर्द वाडो, स्टॅनी डायस सांजुजे वाडो, पास्कल नजरेत फातिमा वाडो, स्टेफन डायस सा सबेस्त्या वाडो, नेल्सन ग्रास नित्यादर वाडो. वाड्यांचे प्रतिनिधी जुलेट लोबो प्रतिनिधी जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, शैला लोबो प्रतिनिधी जेजुराय वाडो, वीणा नजरेत प्रतिनिधी खुर्सा वाडो, लीना नजरेत बागेवन प्रतिनिधी बागेवन कुटमा वाडो, फातिमा लोबो प्रतिनिधी मीन इन जेजू चर्च रोड, सुधीर रोड्रिगस प्रतिनिधी मीन इन जेजू एडतरे, विल्मा फर्नांडीस प्रतिनिधी लूर्द वाडो, रॉबर्ट रेबेल्लो प्रतिनिधी लूर्द वाडो, सोनिया फर्नांडीस प्रतिनिधी फातिमा वाडो, सिल्विया फर्नांडीस प्रतिनिधी फातिमा वाडो, जोकिम फर्नांडीस प्रतिनिधी सा सबेस्त्या वाडो, लविना लॉलिटा लोबो प्रतिनिधी सा सबेस्त्या वाडो, फ्लाविया रेबेल्लो प्रतिनिधी नित्यादर वाडो, लेनी रोड्रिगस प्रतिनिधी सांजुजे वाडो आणि अध्यक्षीण SVPची, आशा रोड्रिगस प्रतिनिधी सांजुजे वाडो, जोसेफ फर्नांडीस नेमक सांदो आणि आर्थिक मंडळीचो सांदो, लॉरेन्स फर्नांडीस नेमक सांदो, आशा लोबो क्रिस्तांव शिक्षण आयोगाची संचालकी, शांती डायस स्त्री संघटनाची अध्यक्षीण, पीटर नजरेत अध्यक्ष 3री वोर्ड, दिव्या नजरेत YCS एनिमेटर, हेडविन रोड्रिगस ICYM अध्यक्ष, आल्फ्रेड रेबेरो आल्तर भुरग्यांचो एनिमेटर, वेरोनिका डिसोजा गौरव सांदो, शांती पिरेरा गौरव सांदो, हेनरी लोबो आर्थिक मंडळीचो सांदो, रीटा लोबो आर्थिक मंडळीचो सांदो. इगर्जेच्या नव्या बांदपाक दान दिल्ल्यांची नावां हे परी आसात. रुपये 1 लाखा वयर दान दिल्ले फिलिप रेबेरो कळयेबाट, देवदीन साल्वादर रोड्रिगस मूडपेटे, डॅनियल नजरेत मुंबई. रुपये 1 लाख दिल्ल्यांची नावां मोंतू रेबेरो कळयेबाट, देवदीन फ्रांसिस अल्मेडा चर्च रोड. रुपये 50,000 आणि चडीत दिल्ली
Devadin Richard Pereira Church Road, Baindur Catholic Association Dubai, Rita Oliveira London, Flora Rodriguez London, Devadin Charles Almeida Church Road, रुपये 25,000 आणि सड दिल्ली. देवदीन फादर स्टॅनली आर पिरेरा, देवदीन निकोलस फर्नांडिस चर्च रोड, देवदीन अमरोज रोड्रिगस गद्दे, देवदीन ग्रेगोरी डायस होळ्ळबाट, देवदीन मार्टिन एवरेस्ट डायस एडतरे, एडविन डायस एडतरे, देवदीन लूसी क्वाड्रस पेटे, लूसी ग्रास बिआर, देवदीन एलिस लोबो चंद्रकळी, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರೆಬೇರೋ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್, ದೇವದೀನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೋ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಫಿಲಿಪ್ ಲೋಬೋ ಉಪ್ಪುಂದ, ದೇವದೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಪ್ಪುಂದ, ಥಿಯೋದರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಪ್ಪುಂದ, ದೇವದೀನ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ನಜರೆತ್, ಪೌಲ್ ಪೀಟರ್ ಲೋಬೋ ಅಂಬಾಗಿಲು, ಅಗಾಪಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಳಿಯಬಾಟ್, ದೇವದೀನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜರೆತ್ ನಜ್ರೆ, ದೇವದೀನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೇರೋ ಕಲ್ಲರ್, ದೇವದೀನ್ ಇನಾಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿಬಾಟ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಯೋಜನಾ ನಗರ್, ಅಲ್ಬನ್ ಡಾಯಸ್ ಹೊಳ್ಳಾಬಾಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೋ ಪಿಯೂಸ್ ನಗರ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ರೆಬೇರೋ ಕಳಿಯಬಾಟ್, ರುಡಾಲ್ಫ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ದುಬೈ, ದೇವದೀನ್ ಅಂಥೋನಿ ಜೆ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್, ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜರೇತ್ ಬೆಸ್ಕೂರ್, ಮೈಕಲ್ ಎಲ್ ಲೋಬೋ ಚಂದ್ರಕಳಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಯಸ್ ಅನಿಕುಟಾಮ್ ಹೊಳ್ಳಾಬಾಟ್, ಅಲೋಷಿಯಸ್ ನಜರೇತ್ ನಿತ್ಯ ದರ್ವಡೋ, ಡೋರಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. इंटरलॉक्स कमिटीचे सांदे स्टॅनिस्लास डायस, इग्नेशियस नजरेत, जोसेफ फर्नांडिस, रोनाल्ड नजरेत, जोकिम फर्नांडिस, क्लेमेंट रोड्रिगस, क्लेमेंट ग्रास, रॉबर्ट रेबेरो. आयच्या दिसा फेस्ताक मुडदम दिल्ल्याची नांवां लूर्द वडो, क्लेमेंट रोड्रिगस आनी कुटाम, क्रिस्टीन डायस आनी कुटाम, इनास क्वाड्रस आनी कुटाम, बाल्तझर नजरेत आनी कुटाम, डॉल्फी सुनीता डायस आनी कुटाम, मीनेंजेजो एडतरे, रीटा विक्टर ऑलिवेरा आनी कुटाम, रॉमेल अनिता फर्नांडिस आनी कुटाम, फातिमा वडो, एफ्रोजिन फर्नांडिस आनी कुटाम, जुजेपिन फर्नांडिस आनी कुटाम, स्टेला रोड्रिगस आनी कुटाम, डोमिनिक क्लारा नजरेत आनी कुटाम, अजित प्रेमा फर्नांडिस आनी कुटाम, थियोदर फर्नांडिस आनी कुटाम, फ्रांसिस सिंथिया नजरेत आनी कुटाम, आंतोनी जेसिंता रोड्रिगस आनी कुटाम, क्लैरेंस स्टेफी फर्नांडिस आनी कुटाम, हिलारी क्रास्ता आनी कुटाम, रिचर्ड क्रास्ता आनी कुटाम, विनय नैन्सी फर्नांडिस, डॉल्फी सल्वादर फर्नांडिस आनी कुटाम, रेजिना लोबो आनी कुटाम, खुर्सा वडो, पीटर नजरेत आनी कुटाम, आंतोनी बेनेडिक्टा नजरेत आनी कुटाम, लूसी नजरेत आनी कुटाम, कुटमा वडो, सिरिल रेबेरो आनी कुटाम, लुईस रेबेरो आनी कुटाम, पीटर नजरेत आनी कुटाम. नित्य दरवडो, सिसिलिया अल्मेडा आनी कुटाम, शोभा अल्मेडा आनी कुटाम, विल्सन डायस आनी कुटाम, डोमिनिक डायस आनी कुटाम, लॉरेंस रोड्रिगस आनी कुटाम, डैनियल नजरेत आनी कुटाम, होली क्रॉस सवर्दा कोऑपरेटिव सोसायटी बैंदूर. सांजुजे वडो, फिलोमिना नजरेत आनी कुटाम, वनिता रोड्रिगस आनी कुटाम, सैमुएल रेबेरो. जेजुराय वडो, बोनिफास लोबो आनी कुटाम,
मायकल रीटा लोबो आणि कुटुंब, विक्टर फर्नांडिस आणि कुटुंब, तेरेज लोबो आणि कुटुंब, विल्सन लोबो आणि कुटुंब, बोनावेंचर रोड्रिगस आणि कुटुंब. जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो स्टॅनी आशा लोबो आणि कुटुंब, आल्फ्रेड सिसिलिया रेबेरो आणि कुटुंब, जॉन विल्मा फर्नांडिस आणि कुटुंब, वॉल्टर शांती लुविस आणि कुटुंब, शेवरिन फर्नांडिस आणि कुटुंब, आयरीन लोबो, इग्नेशियस नजरेत आणि कुटुंब, फ्रांसिस अनिता नजरेत आणि कुटुंब, अब्राहम शोभा रेबेरो आणि कुटुंब. सा सबेस्त्या वाडो अल्फोन्स लोबो आणि कुटुंब, रॉनी लविना लोबो आणि कुटुंब, फेल्सिन लोबो आणि कुटुंब, इनास लोबो आणि कुटुंब, आयरीन पिरेरा आणि कुटुंब नारावी. ₹2021 तावन येदोळ पर्यंत इगर्जेक ₹25,000 आणि सर्तीक दान दिल्ल्यांची नावां हे परी आसात. ताणी येवन मानाची वाद स्वीकार करचे म्हणून विनंती. क्लारा नजरेत मिनेन जेजू चर्च रोड, मायकल रीटा लोबो जेजुराय वाडो, जोसचॉय एलेंजिकल सा सबेस्त्या वाडो, होली क्रॉस फ्रेंड्स इस्रायल, रोमन फर्नांडीस सा सबेस्त्या वाडो, विन्सेंट लोबो सा सबेस्त्या वाडो, रोशन ऑलिवेरा मुंबई, कैथोलिक स्त्री संगठन बैंदूर, पीटर फर्नांडीस सांजुजे वाडो, फ्रांसिस अनिता नजरेत जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, प्रीतेश लुकास नजरेत सा सबेस्त्या वाडो, डॉक्टर रोशन पायस सा सबेस्त्या वाडो. तशेंच सर फिशली भावानी येवन वाती वरेजे म्हणून विनंती.
ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಬೋದು ಮುರುಗನಿ
सौम्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन आमी जमल्या एक तुकां जावन आमी भेटयता बलिदान ह्या बली दिसा भोत आमचेर बेसांव संतोषान उल्हासान व्हड संभ्रमान सौम्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन आमी जमल्या एक कुटाम जावन आमी भेटयता बलिदान ह्या बली दिसा भोत आमचेर बेसांव उदार तुझे आयकून आशेन आयल्या दैवीक सर्गी खाणा लालेम रव्या तुझ्या सरुपकारा करगा दिता पत्का आमची बोगोस म्हूण परता संतोषान उल्हासान व्हड संभ्रमान सौम्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन आमी जमल्या एक कुटाम जावन आमी भेटयता बलिदान ह्या बली दिसा भोत आमचेर बेसांव दिसो आयचो वटू तुवेंच दिला तुझ्या भुरग्यांक भरल्या मोगान भलाय मोगाळ पात्रोन आमकां फावो केलाय बिरगस कुटुंबाक आमच्या सांबाळ वेलाय संतोषान उल्हासान व्हड संभ्रमान सौम्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन आमी जमल्या एक कुटाम जावन आमी भेटयता बलिदान ह्या बली दिसा भोत आमचेर बेसांव संतोषान उल्हासान व्हड संभ्रमान सौम्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन आमी जमल्या एक कुटाम जावन आमी भेटयता बलिदान ह्या बली दिसा भोत आमचेर बेसांव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वाट तुमचे सवे आसू संदेश पवित्र कुरीस आशीर्वादाचे दायज मोगाच्या न्हू आईच्या फिरगज पेस्ताची दबाजीक देवस्तुती आचरण करूंक भाग्यवान पुरुषाच्या मजतीन धन्य देवान आमचेर वतिल्ल्या सर्व कुरपे देण्या पासत ताका अर्घस्तुती पाठोवंक ह्या देव मंदिरान जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आमच्या फिरगज कुटुंबाचो पात्रण जावन आसच्या भाग्यवंत कुर्साक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या कुर्सार जेजून मनशा कुळाच्या पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत वेला आसता आयचे दिसा आमी ह्या पवित्र कुर्साक उक्त्यान मान करचे वाजबी आईची देवस्तुती पवित्र कुरीस आशीर्वादाचे दायज म्हणलो संदेश दिता पवित्र कुर्साचे आशीर्वाद आमच्या सर्व फिरगस कुटुंबाचेर देव म्हण माग्या आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन भावार्थान दिसपडते सोम्याचो पाटलाव करूंक आसा पवित्र येवकरीस आमकां बळ आनी घटाय मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयती जाल्ल्या आसता ह्या बलिदानाचो फळ जावन देव आमचेर ताची विसनार आशीर्वादां वतोवंक आनी ताच्या पुताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां आधार लाबोवन दी म्हण माग्या क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो पवित्र कुरिस्त सर्व आशीर्वादांचे दायज ह्या पवित्र कुर्सा मुळांत आमी सगळीं आसाव कित्याक हे आमच्या क्रिस्ती जिणयेचे केंद्र देखून कितें सगळें कुर्सा मारिफात सोम्यान आमकां हर एकल्यांक दिलां देवाक अर्घां दिवया पूण कुरिसांवरचो संकेत एका रितीन आमी देवातावन पयस केल्ल्याचो आनी पातकाचो पूण ह्या कुर्सा मुखांत आमची सगळीं पातकां
सोम्यान त्याच्या रक्तान दोन नितळ केल्यान परत ह्या कुर्सा मुळा आयल्या आमचे उणेपण वळखून भक्तीपणान नितळ काळुसान हे बलिदान भेटोवया. आमचे स्कतकाय वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकळूत करूं आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी थावन आनी ताणें कुर्साचे वळवळ आनी हिणपण बगचें म्हण अगणित सण वायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गुट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या सुतय दिसान दीस व्हड म्हण आनी ताच्या संगता तुजे सस्नेक सुख बगूंक उबारून व्हर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
Cietani răsvărsălăita să snăcea să snă. गणन पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरात हावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भावंडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय चुकली. ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यान मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनासलेल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेश्वरान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक चाबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली. तेन्ना लोक मोयजे सरसे आयलो आनी तांणी म्हणलें, आमी सर्वेश्वरा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केले. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेश्वरा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागले आनी सर्वेश्वरान मोयजेक म्हणलें, एक पितोळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप चाबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोयजेन एक पितोळचो सोरोप केलो. देवाचे उतार्ये. Kare
प्रितीगाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, जेजू क्रिस्त सैमान देव, तरी त्या समसंपणाक तो लबदोन रावलो ना. भगर मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मोरनापर्यंत, खुर्साच्या मोरनापर्यंत तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवप्रास वर्ते नांव ताका दिले. अशें ताणें खुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पूण म्हाका खाण दितेल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्या पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरो पोलोय दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका, तुजे लागचे विचारतेल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचे पाटे विचारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तशें तुमी तांचे थंय चला. देवाचे उतर हे. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबां भयणीनो, आमी हर एकली क्रिस्तांव आमकां पयलें ल्हान बाळशाक इगर्जेच्या दारवाट्या मुखार हाडले. थंयसर आमकां हाडटा आसतना आवय बापूय पावदर मोदर आनी लागशिल्लीं थोडीं आसलीं, कित्याक पवित्र स्नान दिवंक. आनी ह्या वेळार ह्या जाक एक सवाल विचारता. कसलें सवाल तें? तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात की म्हणून. अधिकृत तरान मोगाच्या भाव भयणीनो त्या दीस दिल्लें नांव आजून तुका आनी म्हाका आसा. ताका दुसरी नांवां कुडशिलान जावंक पुरो, थोडीं पेट नेम, थोडीं आड नांवांनी पुरो आसा, तें न्हय, पूण आमचें अधिकृत नांव. तें नांव दिल्या उपरांत ह्या जागोके रावना. ताच्या वेळार आनी एक सवाल उडयता. त्या भुरग्याचें नांव काण ताका तुमी कितें मागतात की म्हणून. आनी तो वळ तुमी जाप दितात
कितें पवित्र स्नान या बावतिस्म म्हणून आनी ताच्या उपरांत आवय बापायची जबाबदारी कितें पोदर मोदोरेची जबाबदारी कितें म्हूण सांगून जाल्या उपरांत ह्या जाग कितें करता ह्या जाग त्या भुरग्याचें नांव काण हांव त्या भुरग्याक सांगता तुका सगळ्या पवित्र सभेच्या नांवी संतोशान स्वागत करता आनी कुर्साची कूरखाण कपाल्यार कुर्साची कूरखाण तुका जेजू क्रिस्ताक समर्पिता ताच्या उपरांत तुजी आवय बापूय आनी फादर मदर तीच कुर्साची कूर काडटले तर मोगाच्या भावां भयणीनो तुजी आनी म्हजी क्रिस्ती जिणी आमच्या कपालार कुर्साची कूर काड आराम जाल्ली तो गुर्तो त्या दीस आमकां जेजू क्रिस्ताक समर्पिलें कशें समर्पिलें ती कुर्साची कूर ह्या गुर्तकाण समर्पिलें ताच्या उपरांत आमची जिणी सुरू जाता पूण आमी निमाणे एक फावटी वचोंक आसा खंय वेचे आमी सिमेस्त्रीक वेचे पूण आमकां वचोंक जायना पूण आमकां व्हरचें हे आमच्या निमाण्या त्या पयणा वेळार तो वळी एक कुरीस आमच्या हातान दितात वय मो नाका नाका म्हळ्यार तो हाताक बांदतात आनी सगळें जाता म्हणशें आसता आनी ताच्या उपरांत ती पेट दामच्या पयलें तो कुरीस काडटात ताच्या मोदली मोगाच्या भाव भयणी तुजी आनी म्हजी जिणी कुर्साची जिणी हे पयले आनी निमाण दिले संकेत मात्र तूं कोण आसो तुवें कशें जियेसय आनी हे कुरीस म्हळ्यार कितें म्हणून देखून आमकां संकेत मस्त आसात गुर्त मस्त आसात पूण ते गुर्त जीवन न्हय ते आमकां ताचे मुखांत्र देव कितें सांगता ते समजून घेवंक देखून आमकां जावंक पुरो आमच्या मरणाच्या वेळार तो कुरीस बांदतात कित्याक म्हाका तुका धरूंक जायना पूण तुवें आनी हांवें जियेली जिणी आसा पळय ती कुर्साची जिणी जाल्यार मोगाचें न्हू ती देवाक मान वता ती देवा लागीं वचून पावता तर आज कुर्साचो मिस्तेर आसा पळय ते सर्व आशिर्वादाचे भंडार त्या विशयींत आमी नियाळ करता आनी त्या विशयी नियाळ करता आसतना आमकां कितें समजोवंक जाय पयल्यान पयलें आमी पळोवंक जाय कुरीस जायते आसात हर एक कडेन कुरीस हांव त्या विशयींत उलयना घरांनी आसात आनी आमच्या गेटी मुखार आसात मागीर हांगा आल्तरेर आसात आमच्या गळ्यांनी उमकळटात ते आसूं न्ही पूण ते प्रमुख न्हय आमकां पूण कितें तुजी आनी म्हजी जिणी कुर्सा बरी ती उमकाळून हेणे तेणे गेटी मुखार घरा मुखार इगर्जे मुखार आसा गे म्हळ्यार तें प्रमुख आज पळोवचें तें पूण उरलें आमी कितलेय सोबयल्यार ती सोबाय थंयसर उरता पूण तुका आनी म्हाका कुर्साचें जिवीत देवान दिलां देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी वाचले 4 संगती पयलें तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तुका द्वेशितेल्यांक बरें कर तुका शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दी तुज्या निंदा करतेल्या पासत मागा मोगाच्यान कुर्साचो गुर्तो आनी कुर्साची शिकवण ही कितें जेजून शिकयलें त्या कुर्सार ताणें खण दाखयलें ताचें जिवीत तशें जावन आसलें देखून ताणें मुजेत हांव शिका म्हणलें देखून ताणें कित्याक तो शिकयता आनी तो जियेता आनी तुका आनी म्हाका पवित्र स्नाना उपरांत ह्या वाटेर चलोवंक ताणें आपयलें ये आनी म्हजो पाटलाव करा म्हणून पाटलाव तो कुर्साचो आनी ह्या कुर्सांत कितें आटापण आसा पयलें सांगलें तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा म्हणून मोगाचें आमी म्हणटा देव जावन आसा मोग गॉड इज लव कितले पुटे आमी म्हणटा आनी कशें कळटा आमकां देव मोग म्हणून कित्याक देवान केलें हर एक काम मोगान केलें देवच म्हणटा ताच्या मोगाच्या पुताक जेजू ह्या संवसारांत धाडलें मोगान धाडलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराचो नाश करच्याक न्हय जडती करच्याक न्हय तुका म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण दिवच्याक बाचावी दिवच्याक जुआंवच्या अवंजलांच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 16व्या वळींत आमी वाचता आनी ताच्या उपरांत आमी जर तर गेल्या सांज जुआंवन बरयलें पयलें पत्र आसा त्या 4थ्या अध्यायाच्या 7व्या वळींत अखेरी पर्यंत देव मोग कसो गे म्हणून भोव आपुरबायेन वर्णिला ह्या 4थ्या अध्यायाच्या 8व्या वळीन सांगलां कोण आपल्या पेल्याक वळखना तो देवाक नेणा कोण आपल्या पेल्याचो मोग करिना तो देवाचो मोग करिना कित्याक
देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी देवाचो मोग करचो. आमी न्ही देवाचो मोग पयल्यान केल्लो, आमी कोण मोगाच्या भावां भयणीनो. देखून देवान आमचो पयले मोग केलो देखून आमी देवा लागीं आयल्या. हें सत वैगिनेंगी आमच्या आवय बापायन आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी आवय बापायचो मोग करचो. आनी कितें जाता तुमचो मोग केल्ल्याचो मात्र मोग केल्यार कितें फायदो. हांवें आनी तुवें करचें तेंच न्हय. आमचो मोग केल्ल्याचो तो मोग करूंक बारीक कश्ट आमकां. पूण आमच्या दुस्मानाचो मोग करा म्हणटा मोगाचें न्हू देवाची वाट ती, क्रिस्तांवपणाची वाट ती, खुर्साची वाट ती आमकां हर एकल्यांक आपयता. जर तूं क्रिस्ताक वळखाताय देवाचो मोग करताय तुवें करूंक जालें जायतें आसा. पूण हांव आनी तूं कितें करता ह्या संवसारान जायतें करता पूण गरजेक पडचें न्हय, मर्जेक दिसचें मात्र तें उरलें बरें म्हणटात तें आमकां जाय. पूण मोगाचें न्हू देव तें आशेना. देव कितें आशेता? देव मोगान केल्लें सगळें आशेता. देखून देवाचो मोग तो. देखून आमी निर्गमन ग्रंथ गेल्यार थंयसर 3ऱ्या अध्यायाच्या 7व्या वळींतल्यान भोव आपुरबायेन देव वर्णिता. कितें म्हणटा? तो मोइसेक आपयता आनी पळयता पळय म्हज्या परचेक इजिप्त रायाच्या गुलामपणांत कश्ट जाता. देखून देव कितें म्हणटा? तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां, तांची बोब म्हाका आयकल्या, तांचें दूख म्हाका लागलां आनी हांव वगेच रावना. हांव तांच्या कुमकेक येतलो, तुका हांव तांचो मुखेली करतलो. मोगाचो ही देवाची वाट, ही मोगाची वाट. कोण पळय कश्टांत दुखांत आकांतांत बेजारांत आसा थंयसर देव पावता. पळयता तो ताका दिसता, आयकता तो ताचे कान नीट आसात, ताका काळीज आसा ताच्या काळजाक लागता. मोगाच्यान तो आमचो देव, तो मोगाचो देव. मोगान बरयलो ह्या मोगाची भुरगीं आमी. आनी तसो देव जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या कुर्सार उमकळटा. कुरीस आमी म्हणजे रुखाड न्हय, त्या रुखाडाक खाय आमी मोल दिवचें म्हणना, पूण तातूंत एकलो उमकळटा पळय तो कुरीस ताणें कितें लजेचें, कितें सलवणेचें, कितें पिशेपणाचें जावन आसलें तें ताणें मोलादीक केलें. कित्याक तो जावन आसा मोलादीक. बापाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त मोगाचें केंद्र, ताचें तावन मोग वाळटा. देखून पयलें जावन आसा त्या कुर्सा म्हळ्यार आमी येवचें त्या जेजूक पळोवन त्या जेजू तावन शिकोवन जियों. देखून जेजून हर एकल्यांचो मोग केलो. खंयपणी जेजून मोग करूंक ना. ताचे दुस्मान आसय कुर्सार ताणें उसरलें पयलें उतरां बापा तांकां मोगशी. ते कितें करतात म्हूण तेच नेणात. कसलीं उतरां जेजूची. इतलेसर कश्ट निंदा नाका जालें सगळें ताच्या दोळ्या म्हाका धर म्हूण दिसता. मोगाचें ताचें काळीज आपयता ह्या लोकांक बक्षी. कित्याक बापाची खुशी ती जावन आसली. हर एकल्यांक बापा लागीं व्हरची, सर्गींचें रास तांकां दिवचें. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं, मोगाचीं भुरगीं. तर मोगाच्या भावां भयणीनो हें जावन आसा कुर्सांत व्हरचें पयलें गॉड इज लव. देव जावन आसा मोग आनी खुरी जावन आसा मोग. कित्याक त्या कुर्सार मोग उमकळटा आनी मोगाच्यो झरी वळटात. ते झरी तुज्या आनी म्हज्या काळजाक पावो जाय, तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबा भितर रिगा जाय, तुज्या आनी म्हज्या सेस सांबारा पावो जाय. त्या दाळा मात्र तो खरो मोग जावंक पावता. तो कुरीस जर आमी मान करता त्या कुर्साक मान केल्या वरवीं बरेंपण आमी सरता. केवळ भायर सुरंगा रावन त्या रुखाडाक आमी मान करता मोगाचें न्हू तें फावो न्हय. देखून हांवें म्हळें सुरवेर आमकां क्रिस्ताक समर्पिल्लें, ताच्या उपरांत आमकां फोंड्यान दवरून कुरीस काडलो. कित्याक तुजें आनी म्हजें जिवीत कुरीस जावन बापा लागीं पावोंक तें देवाक मानवता. आनी दुसरें जावन आसा तुका द्वेशितेल्यांक बरें कर म्हणून. आमकां बरें करतल्याकच बरें करूंक बारीक कश्ट. आमी कांयपणी इल्लें करता, ताणें म्हाका दिलां हांव इल्लें दिता, तो बरें उलयता हांव पूण म्हज्या विशयी वायट उलयता हांव बरें उलयताय जाताय. म्हाका म्हजी जीब सोडताय. कितें हांव उलयचें? धर्मा कितें आमी दिचें ना. पूण मोगाचें न्हू जेजूची वाट पळया, देवाची वाट पळय. कित्याक देवान तें सांगलें हांव आनी तूं मनीस कितले पातकी आसकत म्हूण देवाक कळीत आसा. देखून हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कितें आयकलें? वय थंयसर आसल्या फारेवराच्या बंदेंत आसल्या त्या परचेक देवान मोगान सुडका दिली. हांवें सांगलें कशें देवान पळयलें आयकलें ताचें काळीज तांचे लागीं धांवलें मैसे मुखांत्र. आनी अरण्यांत ते परजा आसता आसतना कितें म्हणटा थंय जाल्यार पोटाक आमकां आसलें
पियोंक आमकां आसलें आमी दोश आसल्या गुलाम जाल्यार कितें जालें पूण पोटाक खावंक आमी ह्या संवसारान जिवचे पोटाक खावंक आनी पियोंक थोडे पटी आमी ताकाच सजयता त्या खातीर दीस रात घालता खबर नासतना एक दीस मेलो अयो पोर मनशार काम करतालो कोणाक तें पूण ताच्या बदलाक बरेपणान मोगान जियेलो जाल्यार आनी देव कितें सांगता देवाक इल्लोसो राग येता तांकां शिक्षा दिवच्या खातीर तांकां शिक्षा दिला पूण पवित्र तसो अर्थ घे तुजी जिणी बरी ना भुरग्यानो तुमी उलोवचे तुमी चिंतचे तुमी करचे सोमाना ते सोमा करीचे देखून कितें आसा विखाळ सोरपांक धाडटा आनी ते सापतात थोडे जाण मरतात परत्यान ते येतात आमची सूख जाली म्हणून वय जेजून म्हणा 7 पावटी न्हय 70 पावटी बक्षीस जाय म्हणून आनी देव बक्षिता आनी देव कितें म्हणटा वय हांव एक पितूळचो सोरो तुका वयर थंयसर दवरच्या पळय करता ताका दीस लावन दी आनी बरें जावनान कितें बरें जालें कित्याक देवान इतलें त्या मनशांक केलें कितले अनुपकारी ते पूण तरी रडोन देवा लागीं आयल्या वेळार देवाचें काळीज तांचे लागीं वेता तांकां व्हरता तो तुजो आनी म्हजो देव देखून तो देव कितें करता हर एकल्यांक बरें करता आमी उत्पत्ती ग्रंथाक गेल्यार देवान रचलें सगळें बरें रचलें 6 दिसांनी हर एक दीस जाल्या उपरांत देव ताणें रचलें पळयता आनी 6 पावटी म्हळ्यार तें देवान पळयलें ताका बरें दिसलें म्हणून 6 पावटी 7व्या पावटी सगळें रचून जाल्या उपरांत देव कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो अध्याय 30 आनी 1 वर देवान आपलें रचलें सगळें पळयलें तें ताका भोव बरें दिसलें इट वॉज व्हेरी गुड देवान सर्टिफाय केलें देखून देवान रचलें सगळें बरें वैमू देखून ह्या बरेपणांत जी जाय म्हणून देव आमकां आपयता देवान खंयपणी वायट केल्लें आसा गे जर देवान वायट केलें तर हांव आनी तूं त्या देवा लागीं येता गे ना पूण वायट करचे मनशां आनी मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या पेल्याक थोडे पटी आमच्या कुटुंबाक थोडे पटी देवाक आमी वायट करता पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जेजू बरें करीत गेलो आमचो देव बरो म्हणून देखून जर आमी धर्मदूतांची कृत्या गेला आनी थंयसर 10वो अध्याय 30 आनी 8 वळ थंयसर पेद्रू कार्नेलाच्या घरा भाशण दिता आनी तो कितें म्हणटा तो अशें म्हणटा वय देवान नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी महिमेन ताका मागलो तो बरें करीत गेलो देवसराक धाडून बरें केलें कित्याक देव ताचे सोमे आसलो केदोळ पर्यंत देव तुजे आनी म्हजे सोमे आसा थंयसर बरेंपण आसा कित्याक देवी बरो गॉड इज गुड गॉड इज नॉट ओन्ली लव गॉड इज ऑल्सो गुड देखून तो बरें करीत गेलो आनी पवित्र पुस्तकान जायते सांगले आसात आनी जायते आमी आयकलां जेजूस म्हणटा न्ही खोट्यांकी बरें करा आमचो बाप बारीक बरो वय मो जसो तुजो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाया सर्व बरी म्हणून माथेवाच्या सुवार्थेंत 5वो अध्याय 40 आनी 8 वळ भोव स्पश्ट देखून देव कितें करता देव पावस बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी सूर्य बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी उदेसो या पडासो पुरो करता तो त्या देवाची भुरगीं आमी देखून हांवें आनी तुवें कितें चिंती जाय वायट न्ही बरें चिंती जाय आनी कुर्सार्थान वळटा सर बरेंपण कित्याक कुर्सार्थान पातकां मोक्षिली मात न्ही कुर्सार्थान सर एका सोराक सर्ग बसयलो मात न्ही कुर्सार्थान जेजून तेच्या आवयक आमच्या आवय जावन दिली मात न्ही सगळें बरेंपण त्या कुर्साक कितें ताणें सांगलां ताणें करून दाखयलां तर मोगाच्या भावा भयणीनो त्या कुर्साक समर्पिल्ल्या आमकांय तुज्या आनी म्हज्या जिणेन कितें आमी उलयता तें आमी जियेल्यार मात्र तुजी आनी म्हजी जिणी पवित्र कुर्साची जिणी आनी तिसरें जावन आसा तुका शिराप तेल्याक आशिर्वाद दी क्रिस्त म्हणजे जिवीत आशिर्वाद न्ही मिसाच्या पयले मिसार आमच्या आमोरी तेट्स बेसो आमच्या जिणींत आशिर्वाद देखून कुरीस आशिर्वाद म्हणचे हांवें कुरीस आशिर्वादाचे भंडार कित्याक त्या कुर्सार आसा देवाचो पूतूच दिल्ली महाखाणीक देवान आमकां मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो देखूनच आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर सांत पावल फिलिप्पिकाराक बरोवन कितें म्हणटा तो देव तरी देवाच्या समासपणाक थंय तो रावलो ना तो मनीस जालो किरकोळ मनीस जावन गुलामाचें रूप घेवन तो ह्या संवसाराक जालो आनी ह्या संवसाराक आयलो कितें गेलें कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आनी एका गुलामाचें मरण तो मेलो देखून देवान ताका ती उंच उबारला
आनी दिलां ताका तें नांव सर्व नांवां प्रास भोंवरतें आनी ह्या नांवाक सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागवा जाय तितलें मात न्ही आनी हर एकल्याच्या जिबेन उसारूंक जाय तो जावन आसा देवाचो क्रिस्त स्वामी म्हण आमी जर तर ते उसारी जाय तर तसलें धैर्य तुका आनी म्हाका जाय जाय तसलें विधेयपण तसलें कालतेपण देखून तुजो आनी म्हजो देव कुर्सार मेल्लो आपणे तो देव पूण त्या देवपणाक तो रावूंक ना पूण सगळें खाली केलें आनी हें कुरीस जावन आसा केंद्र तुका आनी म्हाका तेंच आमच्या जिविताचें देखून थंय ताणें आशिर्वाद दिले बेसांव दिले अजून त्या कुर्साच्या त्या गुर्तानूच आमी आशिर्वाद दिता जावं इगर्जेन जावं घरान या खंयच्याय संभ्रमान तेंच कुर्साच्या गुर्तान आमी दिवचो आशिर्वाद देखून हांवें म्हळें पवित्र कुरीस आशिर्वादाचे भंडार तेंतान वळटा सर्व बरेंपण देखून आमी आमकां वायट करतल्यांक शिरापता गे चडवता आमी शिराप ना पूण बरें मागा ना बरें जावन ती म्हणून आमकां सांगूंक जायना कित्याक तसलें आमकां बोगणां आसा तें मनशापण मोगाचें न्हू पूण कुर्सायलें जिवीत आपल्या दुस्मानांक बरें मागता मोग करता आशिर्वाद दिता देखून ह्या संवसारांत क्रिस्तांवपण आनीक जिवाळ आनी क्रियाळ आसा आनी निमाणें तुका निंदा करतल्याक कितें करी जाय तांचे खातीर माग म्हणून जर आमकां कोणी नाका जाल्यार उलयता शिराप घालता आमची मर्याद करता पुरा करता तांचे खातीर आमी मागता मागता मरणून वचों दी म्हणून ताची जीव पडोन वचों दी म्हणून पूण मगाचें न्हू जेजूचें मागणें तें न्ही जेजूचें मागणें हर एकल्यांनी बरें जाय जाय आनी देवालें हें जावन आसा कुर्साचें केंद्र जायते संगती आसात ते आमी सगळे नियाळ करूंक वचचें नाका आमकां हे 4 संगती पुरो देखून पयलीं आमी कितें करूंक जाय खुर्सार जावन वळटा देवाचो मोग मोगाचें न्हू तुज्या आनी म्हज्या घरांत काळजांत कुटुंबांत मोग ना तर तो कुरीस रुखाड्याचें कुरीस मात्र तो जीव आसलो कुरीस हेणें तेणें वेता तो आनी हांव देखून आज कुरीस तूं आनी हांव कित्याक जर हांव मोग काणून कुटुंबांत आसा जेजूचीं उतरां विचारता देवाचें रूप घेवन हांव हेणें तेणें वेता जायतें बरेंपण जाता त्या कुटुंबान सेस सांबाऱ्याक खंयसर हांव येता देखून पयलें उडे आसतना कुरीस हांवें भांगाराची चेन घालून गळ्यान घालून आनी एकल्याक दाखोवंक न्हय तें कोणीय दाखया कोणेय करयत पूण कुरीस जावन आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत देखून आशिर्वादीत जिवीत तें देखून तें मोगान बरोवंक जाय जर कुटुंबान मोग आसा कितें उणें आसा कांय उणें ना पूण आज आमच्या कुटुंबांनी कुरीस मस्त आसात आमच्या इगर्जेनी कुरीस आसात आमच्या सिमेस्त्रीनी कुरीस आसात आमच्या गळ्यांनी कुरीस आसात पूण कुर्साची जिणीकय आसा गे म्हणल्यार एक सवाल ह्या कुर्साक समर्पिल्यार देव प्रजेन ताका जाप दी जाय आमी जाप दी जाय दुसरें आमी कितें करूंक जाय आमकां द्वेशितल्यांक बरें करूंक जाय मोगाचें आमकां कितले अवकाश आसात बरें करूंक देवान हात पांय दिल्यात बळ दिल्या भलायकी दिल्या इल्लेशें आमचे कडेन दूड कांय आसूंक की पुरो तांदूळ मस्त बरें करी येत न्ही कित्याक आमी इतले स्वार्थी चिंतून पळयात जेजू देव समाज सगळें खाली केलें देखून आमी म्हणचें कावण्या तावन कुर्सा पर्यंत ताणें मोग केलो सगळें खाली केलें आमी पाळण्या तावन पेट्या पर्यंत खाली करना घालचेंत मागीर पेट्यांत घालूंक जायना वय की न्ही पळया आमी जल्म तावन ताच्या उपरांत पेट्यांत वता म्हणजे कितले ओट्टू करता आमच्या घरांनी जागो आसाय आमच्या काबाडांनी जागो आसाय असल्यार आमी चपून दवरता आनी एकल्याक दिना मोगाचें कांय फायदो ना कुर्सार येतना जेजूच्या ते एक ल्हानसो कुडको मात्र बांदलो तो बांदूं ना म्हणटात पूण आमकां आनी तुमकां मर्यादेक तो बांदला जावंक पुरो पूण उडास करी आमी तें बरें पण कुटुंबांत आमी दाखयना तर आमचे कुरीस आसात पळय आडंबरा मात्र आमचो संभ्रम आसा पळय बायलांक दाखोवणी मात तो आमकां जाय गे नीज कुरीस आमकां जाय तिसरें तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया मोगाचें न्हू हे एक भोव अपुरबायेचें आमी हर एकलीं देवाचे आशिर्वाद देवान आमकां हर एकल्यान ताचें सारकें स्वरूप दिलां तशें बरेंपण दिलां तसो मोग दिला आमी कोणाकय गाळी येतलें शिरापतलें जावंकूच नजो आमी आशिर्वाद देखून आमकां ल्हान भुरग्यांक ल्हान आसतना व्हडान बेसांव आशिर्वाद पाद्रा कडचें बेसांव काण घ्या ताचे कडचें बेसांव काण कित्याक आमकां बेसांव जाय बेसांव तें देवाचें बेसांव तें मालगाड्यांचें देखून सर मालगाड्यानो तुमच्या तोंडांत येसय भोव पवित्र नांव आनी आशिर्वादाचीं उतरां
कित्याक ती तुमच्या भुरग्यां बाळांक वयतात आनी थंय तावन ती देंवतात. देवान मनशाक पयिल्लें कितें काणीक दिली? उत्पत्ती ग्रंथ उक्तें करा, 1 अध्याय 28वी ओळ कितें म्हणटा? देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचले आनी आशिर्वाद दिले. पयिल्लें दिलें आशिर्वाद. परत्या निर्गमन ग्रंथ वसा, उत्पत्ती ग्रंथाक वसा आनी थंय 12वो अध्याय उक्तें कर, 2री ओळ पळया. थंयसर अब्राहमाक देव आपयता आनी हांव तुका व्हडा राष्ट्राचो मुखेली करतलो, व्हडलें दायज हांव तुका दितलो आनी हांव तुका आशिर्वाद दितलो आनी तूंय जातलो एक आशिर्वाद म्हणून. देखून आमच्या हर एका मालगाड्याने मोगाच्या आज घरा गेल्या उपरांत तुज्या ल्हानांक कुटुंबादारांक सेस सांबाळ आशिर्वाद जायचे. देव तुज्या आनी म्हजें हांव तें अपेक्षिता. निमाणें आमी मागोवंक जाय हर एकल्यां खातीर, निंदा करतल्यां खातीर, कित्याक सोम्यान तें सामकां म्हळां. मातेवाची सुवार्ता 7वो अध्याय आनी 7वी ओळ, मागा तुमी घेतल्यात म्हणून. आनी जेजूनी मागलां, पूण मागणें केदाळा पयिल्ले फावटी आमी वस्तू मागता थोडे पळय आमी इतलें मागलें म्हणून. मोगाचें न्हू, आनी तूं निमाणें मागणें आयलां. पयलें मोग, ताच्या उपरांत बरेंपण, ताच्या उपरांत आशिर्वाद, ताच्या उपरांत मागणें. आमी सदांच मागणें पयलें करता, उरलें पुरा सोडटा. तें आमच्या बायल्या आडंबरा मात तें जायना. जर आमी कुर्साक मान करता तो कुरीस केवल एक गुर्त न्ही, ते कुरीस म्हणे सर्व आशिर्वादाचे भंडार म्हणे. तांचो आशिर्वादा बरोवन वळटात आनी तो कुरीस आज तूं आनी हांव आनी म्हजें तें थंयच सांबाळूंक जाय. नांतर कितें जाता? नांतर अशें घडटा. मातेवाची सुवार्ता 7वो अध्याय आनी थंयसर 20 आनी 1 ओळ कितें कोण म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटा तो देवाच्या राजांत रेगाना. कोण म्हज्या बापाची उतरां आयकून ताची खुशी करता तो मात्र देवाच्या राजांत रेगता. देखून आमी कितलीं कुरीस आमच्या घरांनी आसूं दी, हातांत आसूं दी, गळ्यांत आसूं दी, इगर्जेंत आसूं दी, सोम्या कुर्सा म्हूण आराधन करया, तें देवा लागीं पावनात. कोण कुर्साची जिणी जिवन कुरीस जाता ती मात्र देवा लागीं पावतात. देखून सर्वज्ञ म्हणटा, ಅಷ್ಟವಿಧದರ್ಚನೆ ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೇನು, ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಭಜಿಸುವ ಪೂಜೆಯದು ನಷ್ಟ ಕಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ म्हणून. देखून आमी सगळें करचें पळय तें देवाक मानवाना पेल्याक उपकारान तर तें व्यर्थ. तर मोगाच्या भाव भयणो, तुजी म्हजी जिणी खुर्साक समर्पिल्या ह्या देवळान खुर्साची जिणी जावं. देखून पयलीं आमी हर एकल्यांचो दुस्मानाचो मोग करया कश्ट, पूण खुरीस जर हांव आनी तूं जाता साध्य. कोण आमकां द्वेशितात तांकां इल्लें म्हणी बरें करया, आमची जिणी त्या बरेपणांत परिवर्तन करया. कोण आमकां शिरापतात तांकां आमी आशिर्वाद दिया. कोण आमची निंदा करतात तांचे खातीर आमी मागया. कित्याक हें सगळें जाता मोगाचें न्हू, तुजो आनी म्हजो खुरीस चिवाड क्रियाळ आशिर्वादांनी भरलेलो जातलो. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र गर्भी समावलो. अंकवार मर्येतान सलमालो, पॉन्स प्रतिकार ताणें कसले ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. थंय शिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्रात्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसाणें, कुडीचें जिवन पोळ, ससणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या मोगान भरलेलीं भुरगीं आमी ताच्या बरेपणांत आमी वांटेलीं जाता. कितें देव आमचे तावन खुर्साचें जिवीत जियोंक अपेक्षिता ते सगळें आमी आमच्या जिणयेंत रुता करूंक त्याच देवाचो आदार आनी कृपा मागया. बापा, पवित्र सभा म्हणले कुटाम चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, तशेंच तुज्या म्हणयाऱ्यांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान बर. सर लोकांक भावार्थान सांगाता दवरूंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक फुडाऱ्यांनी देशाच्या सर लोकांक भाव भयणी भाशेन वळखून तांकां दिल्लो अधिकार जबाबदारेन गळसूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. मोगाळा बापा पवित्र खुर्साक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेचो वडील जावन आमकां मार्गदर्शन दिवचो आमचो विकार मानादीक बाप विन्सेंट क्वेल्लोचेर ब्रदराचेर धर्म भयणींचेर तुजी विस्नार आशिर्वादा वत आनी तांकां कुडी आत्मेचे भलायकेन सांबाळ म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. विविध पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तूं राग आनी सांबाळ. तांचे सेवे साकरी करतल्यांक तुजो आदार दी. तांचे कश्ट पिडा शिडा सोसूंक जाय आसची कृपा आनी धैर्य तांकां तूं दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या बरेपणाक वावूरच्या सर संस्थांच्या सांद्यांनी फिरगज बांदून हाडूंक माया मोगाच्या स्पिरितान जियेव तुजे खरे साक्षी जायसे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. उदार मनान दान दिवच्या सर दानीचे तुजी विस्नार आशिर्वादा घाल. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या बापा तूं आमची हर एकल्यांची मागणी आयकताय. आज तुज्या पुताक विशेष सन्मान दित आसतना आमी एक कुटुंब जावन समर्पिल्ली सगळी मागणी स्विकार करून सदांच आमी मोगान बरेपणान आशिर्वादान आमचे जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सोजी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. Baba,
भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या कंठणे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रसभेच्या आदराक सरीसभर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसाणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतलें आमकां नितळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळेनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारयलें. रुखांतावन मरण उपसालें, रुखांतावन जिवीत उपसवचें. रुखा वरवीं देंवसार जैते वंसाल्लो, रुखावरीं तसो भस्म सामसो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैते वंसाल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दितावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातून समयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणे आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कार्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात
आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good, purgatoria. बापा आमच्या सडुणे पसो तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरणासो त्याच्यानंद बरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सरगार सडणेसो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी सांग निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भो भगवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या भगवंत कुर्साच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणमळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणांक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरबसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वतीचे सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तर पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन गावुया. आमच्या बापा सेगीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे मागन आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं मोगा सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया ही देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ते हे शेळीच्या जेवणाक आपोवणे आसलेले सुभागी सोम्या तुमी तरी उंचे
तुझे वरते भाग मोजे जिणे पळणारा दारला पोचे काळीज मोजे दादोस करचे ओढानंदा हे जीवन भरचे काळजादार सोम्या तुका उघडता वर संतोषान भक्त
सोम्यान बिडा थंयसर केला कुरपे देणे घेऊन मोगान आयला येण्यान ताच्या जीवन पावन जाला अर्गा तुका रायांच्या राया जेजू मोच्या सडवोंडारा हरसून गायता काकुलदारा सासणीक जिवीत दिवच्या जीव दातारा अर्गां तुका रायांच्या राया जेजू मोच्या सडवोंडारा हरसून गायता काकुलदारा सासणीक जिवीत दिवच्या जीव दातारा या रूपार मोच्या काळजांत आयलाय सर्गी खाणान म्हाका दादोस केलाय कश्टान वरान तुवें सांबाळ वेलाय जिणे पडणार म्हाका धैर्यान भरलाय या रूपार मोच्या काळजांत आयलाय सर्गी खाणान म्हाका दादोस केलाय कश्टान वरान तुवें सांबाळ वेलाय जिणे पडणार म्हाका धैर्यान भरलाय अर्गां तुका रायांच्या राया जेजू मोच्या सडवोंडारा हरसून गायता काकुलदारा सासणीक जिवीत दिवच्या जीव दातारा अर्गां तुका रायांच्या राया जेजू मोच्या सडवोंडारा हरसून गायता काकुलदारा सासणीक जिवीत दिवच्या जीव दातारा प्रार्थुया सम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सारोम कळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपसात येल्या दैवीक जिवन आमकां भरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणान तुज्या संगत आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कल्तिकायेन मागता जेजू जोची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना एक घडी बरोबर बसात मोगाळ भाऊ भयणीनो भाग्यवंत खुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगस कुटुंबाक आज व्हरतो संतोषाचो दाबाजोचो दीस ह्या खुर्साच्या भोंवती ह्या आल्तारीच्या भोंवती आज सगळें फिरगस कुटाम सोंपता फिरगस दीस फिरगस एका रितीन सगळें फिरगस कुटाम आमी आल्तारी भोंवती सांगाता जमचे हे निजायकी अर्था बरीत आनी आज तुमी सगळीं तुमचे फेस्ता दिसा आल्तारी भोंवती रावून हे मिसाचें बलिदान अर्घां बलिदान तुमी भेटयलां ह्या बागी सुवाळ्यार तुमकां हांव बरें फेस्त मागतां फेस्ताचे उल्हास पाठयतां हांगासर जमलेल्या तुमकां परगांत आशिल्ल्यांक घरांत आशिल्ल्यांक पिडेस्त भावा भयणींक सर्वांक हांव फेस्ताचे उल्हास पाठयतां भाग्यवंत कुरीस आशिर्वादाचें दायज सगळें वरस आमकां भाग्यवंत कुर्साची मजत लाभल्या आनी आज प्रत्येक रितीन ह्या 3 दिसांनी कॉम्प्रीच्या आयतारा आनी बेस्प आनी फेस्त ह्या तिनूय संभ्रमाक भाग्यवंत कुर्साच्या बेसावान सर संभ्रम भोव बऱ्या रितीन जाल्यात देवाक दिनवसता आनी हे भाग्यवंत कुर्साची मजत तुमच्या सुमेस्तांचेर आसून लाभोवन दी तुमकां म्हूण मागता मिसाच्या बलिदानांत
मिसाचें आयचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलां बाप लेस्ली डिसोजा माउंट रोजरी फिरगजीचे फिरगज याजाक तांचे संगी 6 वर्सां पांगळांत हांव आसुरलो प्रिंसिपल जावन आनी 8 वर्सांच्या सेवेंत 6 वर्सां तांचे संगी हांव आसुरलो हुशार रोमांत शिकून PhD डॉक्टरेट जावन सेमिनारींत प्राध्यापक जावन पांगळा फिरगजींत विगार जावन आनी आतां माउंट रोजरी फिरगजीचे याजक जावन सेवा दितात भोव वर्ता बरीत मिसाचें बलिदान भेटोवन भाग्यवंत खुरीस आमकां जावन दी आशिर्वादाचें दायज खुरीस जावन दी आमचें जिवीत म्हणून भोव वर्ता बरीत देवाच्या उतराचो नियाळ ताणें दिला तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फिरगज फेस्त बऱ्यान जायचें तर जाल्यार सगळ्या फिरगज कुटुंबाचो सहकार गरज आनी हो सहकार तुमी दिला कोंपरेच्या आयतार जावं दी पुरशांवाची मांडावळ घालूंक जावं दी आज जावं दी ह्या तिनूय संभ्रमाक आमचे फिरगज कुटुंब सगळ्या फिरगज कुटुंबान वावर केला तुमकां शाबासकी फावो आनी ह्या तिनूय दिसांनी वावर केल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक रितीन वंतिगे दिवन मुर्दम दिवन दान दिवन हे फिरगज फेस्ताक आदार दिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो हांव उगडास करतां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक आमचे संगी आसात मनादीक बाप स्टानी तावरो कुंदापूर फिरगजीचे विगार आनी वारड्याचे विगार वार सदांच आमचे संगी ते आसचे सदांच जतन घेवचे तवळ तवळ फोन कर कितें गजाल भलायकी कशी आहा फिरगज कशी चलता म्हूण विचारत आसतात तांकां तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे वारड्याचे याजक आमचे संगी आसात तांची नांवां हांव काडिना हर एकल्या वारड्याच्या सर आमच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना वारड्या भायले थोडे याजकी आमचे भशेन आसात कारवार देशीत तावन 2 याजक आसात बाप लॉरेन्स कारिकल फिरगजीचो भोवशा तांची वळख ना कोण ना बाप वलेरियन ते मुर्डेश्वर फिरगजींत आसात आनी बाप लॉरेन्स आतां आमचे वारड्या भायर तावन एकलो याजक आयला आमकां भोव संतोश ते कल्याणपूर विगार जावन आसले जायते जबाबदारी आमच्या देशेजीन तांणी घेतल्यात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कार्मेलीत याजक आसात तशेंच आमचे फिरगजकार याजक आसात सर्व याजकांक सा भेटवणी केल्ल्या आनी ह्या फेस्टमेसाचे संभ्रम सडयल्ल्या सर याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर स्टीवन डिसोजा तो विशेष रितीन वावरकर आसा ताचे आतां आनी 1 म्हयन्यान 1-2 म्हयन्यान ताची सेवा हांगासर संपता मौनपणी भोव जबाबदारेन ताची जबाबदारी तो करन आसा ब्रदर स्टीवन ताका सुमेस्तांच्या नांवी हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मुखल्या शिकपाक तशेंच आनी ताच्या मुखल्या जिवितांत भाग्यवंत खुर्साची आशिर्वादां मागता वर्सा मध्ये आमकां देवस्तुतेक कुमो करतात आमची कॉवेंताची सिस्टर साया मेरी आनी सर सिस्टर प्रीती सिस्टर प्रिया आनी आमची सिस्टर साया मेरी आनी एकली आमची इंग्लीश मिडियमाची HM सिस्टर सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कन्नडा मिडियमाक आमची सिस्टर साया मेरी ती HM जावन वावर करन आसा तिचो हांव उपकार बावडटा आमच्या फिरगजींत वावर करचे पैकी 6 जाणां पैकी आमचो उपाध्यक्ष स्टॅनिस्लाव डायस केदाळ फिरगजीच्या वावरान तो मुखार आनी खंयची जबाबदारी भोव बऱ्या रितीन तो करन आसा आनी स्वार्थपणी सेवा दिवन आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची सेक्रेटरी कार्यदर्शी श्रीमती अनिता नजरेत फिरगजीच्यो मिटिंगाच्यो वर्द्यो मान्नी सर्व कम्युनिकेशन म्हणजे लितुर्जी जावं दी जबाबदारी जावं दी हर एका फाटल्यान एक वॉट्सॲप ग्रुपार घालून ते पावीत जावचे बरें पळयता आनी हर एका फिरगजीच्या वावरान तिचो मोठो वावर आसा तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा मेबूल नजरेत
आमच्या आयोगाची संयोजकी तिचोय वावर विशेष आसा तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर आयोगाच्या संचालकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आर्थीक समितीचे संदे भोव बऱ्या रितीन वावर करना आसात आनी फिरगज विगाराक सहकार दिवन आसात, तांचो हांव उपकार बावडटां. गवळीक मंडळीचे संदे केदाळाय कार्याळ आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन 11 वाड्याचे गुरकार ते जायते वावर करन आसात, तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देवाची आशिर्वाद तांचेर मागता. देवस्तुतेंत प्रधान स्थान घेता आनी एक कॉयर आनी कॉयराचे ही जबाबदारेंत मोठो आदार आमकां सर कॉयर संदाचो लाभला. प्रत्येक रितीन ऑल्विन रोड्रिगस तो वजंत्र 3 दीस आनी हर एक आयतारा आनी सगळ्या वर्सां आमकां सहकार दिवन आसा आनी जायतो त्याग कर तो म्युजीक वजयता ताका आनी सर कॉयरिस्ताच्या संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रोजेक्टर ऑपरेटर करता विद्या फेर्नांडीस, ताकाय देव बरें करूं. आमचे जायते संघ संस्थे आसात. स्त्री संघटन, विशेन पावल सभा, ICYM, आल्तर भुरगे, YCS, तिसरी वॉर्ड, कॅथोलिक सभा, कॅटेगिझम कमिटी, कॉर्डिनेटर्स आनी टिचर्सां, कॅरिझमॅटीक पंगड, मोरियाळ सोडालिटी, मिशनरीचो मेळ, कुमगाराचे मणयारी. ह्या सर्व मेळांत आसलेल्या अध्यक्षांक आनी सांद्यांक सगळे वरस ती वावर करन आसात, तांचो हांव उपकार बावडटां. भाग्यवंत खुर्साची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या जाकांक आमकां प्रत्येक रितीन रांदून वाडटा आनी ती जावन आसा तेरेजा नजरेत, तिचोय हांव उपकार बावडटां. रॉबर्ट रेबेल्लो आदलो उपाध्यक्ष तो जावन आसतलो, हर एक दिसा आमचे संगीत हो आसा आनी फिरगेच्या सर्व वावरांत सकाळीं जावन सांज म्हणसर वेळ आपणाचो संपूर्ण रितीन तो दिवन आसा, तसो हांव उपकार बावडटां. ताका देव बरें करूं म्हणटा. वलेरियन फेर्नांडीस आयतारा दिसा आनी खंयचीय इगर्जेची इलेक्ट्रीक कामां, उदकाची कामां आसल्यार कुडले धांवन येवन समाकरण दिवन तशी सेवा तो दिवनूच आसा जायत्या वर्सांतावन, तसोय हांव उपकार बावडटां. हेनरी लोबो आमचो एकावंटंट भोव बऱ्या रितीन एकावंट निर्वहण करता, तसोय उपकार बावडटां. लॉरेन्स फेर्नांडीस बाबू म्हण आमी ताका आपयता. A1 स्टुडियो धर्मार्थ फोटो काडटा, तसोय ताकाय देव बरें करूं. श्रंगा स्टुडियो मालाक उदय पडियार तोय आमकां कुमोक करन आसा, तसोय आमी उडास करता आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमकां गांठ मारूं दिसपट्ट्या दिसांनी हर एक दिसांनी गांठ मारूं इगर्जेची कुमोक करता मनेस्त इनास नजरेत, ताकाय देव बरें करूं. वर्सा मदें आमकां 12 जाण कुमोक करंत आसात. पास्कल नजरेत, फातिमा वडो, अमित अल्मेडा चर्च रोड, प्रदीप फर्नांडीस कुर्सावडो, जोसेफीन रोड्रिगज आनी एडतरे आनी प्रत्येक रितीन आमचो आल्फ्रेड रेबेरो तो भुरग्यांक आल्तार भुरग्यांक हर एक आयतारा तरबेती आनी ते वावर भोव बऱ्या रितीन करनत आसा, तसो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक थोडे स्पॉन्सर्स आमकां आसात. रेलिकेचे शामियाना आनी रेलीक भोव सुबीत रितीन सुरंगार आयल्या आनी ती जावन आसात प्रदीप फर्नांडीस, प्रवीण इव्हेंट्स, ताका देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या फेस्ताची करतील दान दिल्या रिटा लोबो जेजुराय वडो, ताकाय देव बरें करूं. लायटींग इगर्जेचे कालच्या दिसा सुबीत तुमी पळयल्यात ते घाल्यात डायना सावंड्स, मालाक सुनील डायस आनी लायटींग सगळ्यांनी 20 दिवे घालून कुमोक केल्या. लुवीस फर्नांडीस, लुवीस डेकोरेटर्स, जेवण वदकशिल्ल्या रॉबर्ट लोबो, इवनिंग पोस्ट केटरिंग, आमचे बँड बँड सेंट अँटनीस बँड, संतोष फुर्टाडो आनी टीम, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. लायव्ह टेलिकास्ट केला दिव्यवाणी भोव सुबेत रितीन ते करन आसात आनी तसो मालाक विनोद गंगोळी फिरगोजीचो आमच्याच शेजारचो आनी तो भोव बऱ्या रितीन चॅनलार धार्मीक कार्यक्रमां घालना आसात. पासपोर्ट फिल्म हांव पंगळा आसतना तांणी तांच्या शूट करूंक तेच आसले भोव वळखीचे,
तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताक दान आमकां थोड्यांनी दिलां, मुर्दम न्हय आसता, तांचो हांव प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटां आनी विगार वरांनी तांकां मनाची वाद दी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. आयच्या दिसाचे लायव्ह स्पॉन्सर केलां बनिफास लोबो आनी कुटाम जेजुराय वडो. तांणी विगार वरां तावन मानाची वात उरे जाय म्हूण विनंती करता. आलच्या आल्तारीक फुलां दान दिल्यान आमच्या सिस्टर सहाय मेरी कॉवेंताची वडील तिणें येवन मानाची वात घेजय म्हूण हांव विनंती करतां. जायतीं फुलां हांगासर आसात, तिच्या मुखेलपणान तीं हाडल्यान. तशेंच आनी 2 कुटुंबांनी आमकां फुलां दान दिल्यान हारन आनी हारुश नाजरेत कुटुंबां वडो, रॉबर्ट नजरेत नित्या दरवडो, सिसिलिया नजरेत 5 वर्साच्या उगडासाक तांणी मानाच्या वती उरे जाय म्हूण उपकार मागता. ग्रोट्टो पेंटिंगाक आमकां कुमक केल्या श्रीमती फिलोमिना लुईस कण्णूर. तांणी येवन ही वात स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. जनरेटर स्पॉन्सर केलां VV जनरेटर्स विल्सन डायस नित्या दरवडो. तांणी वात व्हरून वेची. आमकां सगळें वर्स आमकां फोटोग्राफी आनी माध्यमान न्यूज घालता आमचो लॉरेन्स फर्नांडीस A1 स्टुडियो. तांणी मानाची वात व्हरी जाय म्हूण उपकार मागता. इंटरलॉक भोव सोबीत दिसतात म्हूण सबार शाबासकी उसारली. ते तुमच्या बऱ्या मनाचें फळ आमची मिनत भगवंत खुर्साचें आशिर्वाद. आनी सर आमच्या कमिटी मेंबर्स हांवें उपकार बावडला, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना विशेश रितीन वावर केल्ल्या इनाज नजरेत ताणें मुखार येवन ल्हानशी काणी काणगे जाय म्हूण विनंती करता. भायर वयता आसतना ICMचे स्टॉल आसा, दयकर तुमी तांकां भेटचें. आमचे कार्मेलीत भावांचें वार्शीक फेस्त बाळोगजेचें वार्शीक फेस्त सोनवारा 5 वरार मिसाचें बलिदान संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां तांणी तुमकां मोगाचो येवकार दिला. एका उतरान मोगाळ भाव भयणीनो, बवर्ता बरीत हें फेस्त संभ्रमांक कुमो केल्ल्या तुमचो सर्वांचो उपकार बावडटना कोणाची नांवां सुकल्यान तर जाल्यार दयेकर म्हाका बक्षिया. आनी ह्या फिरगज कुटुंबांत भोव भक्त म्हाका पळोवंक मेळटा, कित्याक फेस्ता दिसा सर्व लोक सांगाता येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें. निजाकी हें होगलिकेचें वो एक संप्रदाय बावडताचो बरो संप्रदाय म्हूण धरून वरा. तुमकां हांव हर एकल्याक ही देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादा मागता. विगार वरां थावन 2 उतरां. आज तुमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. विगारांनी आतां सगळ्यांनी संभ्रम दिसता, सगळ्यांनी व्हड उत्सव म्हणल्यार बरी दिसता. इगर्द बरनो लोक आसा आनी तशेंच भगवंत खुर्साच्या बोवारी व्हडा उमेदीन तुमी सांगता जमल्यात. आज तुमच्या व्हडल्या फेस्ताच्या संदर्भी पयलें तुमच्या विगारांक हांव व्हडल्या फेस्ताचे शुभाशय हांव तांकां पाठयतां आनी तांकां बरें मागतां. 2 उतरां तुमच्या विगारा विशयी सांगचें जाल्यार बैंदूरची फिरगत आमच्या उडपी दियेसीजींत आसची निमाणें फिरगत. निमाणें म्हळ्यार बडगांवतार लास्ट आसची फिरगत. आनी हांगासर जायतीं कुटुंबां आसात आनी जायतीं कामां हांगासर चलूनच आसात. आनी तुमचो पाद्र्या दाळे सांगता हांगा कितलीं फेस्तां म्हणून
म्हणटा तो मस्त फेस्तांक कुर्साचें फेस्त, दुखी सायबिणीचें फेस्त, मागीर दुखी सायबिणीचे सलवेचे, मोती सायबिणीचे, अशें मस्त फेस्तां आनी पुरो आसात. व्हडली फिरगज, मस्त कुटुंबां, मस्त मोरणां, मस्त काजारां, हें सगळें तुमचो विगार एकलोच करता. ताजे करून थोडे फावटी तुमच्या विगारा विशयान चिंतना आमकां इल्लें बिरमोत दिसता ताजी. पाप बावडो कितलो वावर हांगासर ह्या बिरगजेन तो करता म्हणून. कितेंय जावं वावर करचें आमच्या जिविताचो तो एक वांटो आनी तो वावर संतोशान आनी भोवरते उमेदीन ते करतात म्हणून पळोवंक आमकां ह्या जाग्यांकी संतोश. हांगासर ह्या फेस्ताक येवंक आमकांय संतोश. कालच्या दिसाय कितले पाद्र्या बसरले आनी आयच्या दिसाय कितले पाद्र्या भायल्यात. देखून तुमच्या विगारांक हांवें पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन पटयतां. अभिनंदन पटयना जाल्यार इल्ली चूक जायत कोण ना म्हूण म्हाका भोगता. फादर विन्सी तुका सर्व याजकांच्या बाबतीन तुमकां हांव अभिनंदन करतां. आनी प्रत्येक जावन परच्या पोर म्हणल्यार बरी इगर्ज आनीकी चड सोबयल्या म्हळ्यार इंटरलॉक घालां. लोकांचें मोनां जिखून आनी तांचो सहकार काणयोवन इतल्या व्हडल्या जाग्याक इंटरलॉक घालून ह्या इगर्जेची सभाय आनीकी सडयल्या. ताकाय तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. आनी बांदूरच्या लोकांक हांगासर कसलेय कार्यक्रम आसा जाल्यार हांव आयकतां. इगर्ज बरो लोक खंय, इगर्जी व्हडली आसा आनी इगर्ज बरो लोक. इगर्ज बरो लोक व्हडली इगर्ज आसून इगर्ज बरो लोक आसल्यार ते पळोवंक बारीक खुशी. व्हडली इगर्ज आसून इगर्जेन थोडे जाण आसा जाल्यार बारे बेजाराय. हांगासर तशें न्ही, इगर्ज बरो लोक. हे इगर्ज बरो लोक आमी ते एका उद्देशा खातीर उपयोग करीचे. आज मिसाच्या सुरवेर प्रधान याजकांनी सांगलें, तुमच्या विगारांनी सांगलें, भाग्यवंत कुर्साच्या बोवारी तुमी एकठांय जावचें. भाग्यवंत कुर्साच्या बोवारी इतल्या व्हडल्या संख्यान एकठांय जावचें म्हळ्यार ही एक व्हडली एक सकत भाग्यवंत कुर्साची. ताज्या सांगाता सकत तुमची. ह्या आतांच्या ह्या काळार ह्या भारतांत आमी आज जिवन आसतना असल्या सक्तेची, असल्या एकवटाची आमकां मस्त गरज आसा. आमच्या भावार्थ सांबाळून व्हरचें मात्र न्ही, आमचो भावार्थ घट करून जियोंक चड आनी चड गरज आसा. आनी तें तुमी कार्यारुपान करून दाखयतात म्हणल्यार बरी दिसता. देखून बांदूर फिरगजकारांक म्हजें अभिनंदन पटयतां. अशेंच मुखार सरून दीत तुमचो भावार्थ, तुमचें हें उमेद आनी तुमचो सहकार सडोवन आनी सोडून दीत विगाराच्या मार्गदर्शना काल म्हूण सांगून तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागून फेस्ताचे उल्हास तुमकां दिवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पार तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार बा आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद करू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आम्ही तुका नमस्कार प्रणिपात करता.
जेसू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या वागी मन कुसावरी सोडयलाय सगळो संसार कुसा मोक्षाण्याच्या काकुळटीच्या भरवशाच्या मोगाच्या खुसा सैतेवंत तारणाच्या खुसा ख्रिस्ता रायाच्या आम्ही तुका नमस्कार प्रणिपात करता सोम्या जेसू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या वागे वन खुसा वरवी सोडयलाय सगळो भगवान क्रिस्ताचे गुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.
यवा